5 जानेवारी 2016 एक असो हॉक्स कॉल आयलो की अमरावती एक्सप्रेस आणि गोवा एक्सप्रेसान बॉम्ब आसा म्हणून, आणि ह्या केसीन 2 जण भाव अविनाश आणि मल्लिकार्जुन हे अरेस्ट जाल्ले. पूण ह्या 31 जानेवारी 2025 कोर्टान तांकां जे म्हणटा की ह्या केसींच्यान तांकां तेंची सुटका जाल्या, आणि अशें की आतां 9 वर्सां ह्या दोगूय भावांक ह्या अशा केसी खातीर खुबशे तांकां जे आसा यातना सहन करच्यो पडल्यो. लोकांचे जे म्हणटा की लोक जेन्ना फकाणां मारताले तश्यो फकाणांय तांकां हे करचे, मानसीक त्रास तांकां जालो. सो हे दोगूय भाव हांचे कडेन आमी उलोवया. जानेवारी 2016 जो इन्सिडेंट घडलो तो कुळ्या पोलीस स्टेशनाचेर हॉक्स कॉलाची मॅसेज आयली म्हणून पुलिसान आमकां ताब्यान घेतले कुळ्या पोलीस स्टेशनाच्या अंडर. हय, ही घटना घडली 4 तारखेक 4 जानेवारी 2016. त्या दिसा हांव केरी चेकपोस्टार ड्युटेक आशिल्लो आनी 5 तारखेक सुटलो. 5 तारखेक सुटून हांव 1:15च्या दरम्यान हांव सारको 1:15 हांव घरा कडेन पावलो. दुसऱ्या दिसा 6 तारखेक आमकां पुलिसान आपोवन व्हेले कुळ्या पोलीस स्टेशनार. आनी त्या दिसा फॅक्ट विचारलो अशें हे आसा तेमचेर अशें हॉक्स कॉलाचे, आनी मोबायल बी आमचे पळयले, चॅक करून पयलीं मोबायल बी काडून घेतलो तेणी. आनी मागीर तेच्या नंतर इन्व्हेस्टिगेशन चालू केलें आनी त्या दिसा आमकां अरेस्ट केलें. लोक वागताले म्हणल्या बरोबर आतां एक लोक वागताले म्हणल्यार ते वायट नजरेन पळोवपाक लागले न्ही. वगीच्या अशें कितें जालें तुमचें, आनी अशें कितें खंय गेलो जावं कोणा खंय गेलो बॉम्ब अशें म्हणून ते आमकां कांय घटना खबरूच ना, कांयच ना. हॉक्स कॉल कोणी केलो हें केलो ते पुलिसान सारको त्या पद्दतीन इन्व्हेस्टिगेशन करून तेणी करूंक जाय आसलें न्ही तें. आनी मोबायल बी आमचो न्ही, सीम कार्ड बी आमचो न्ही. केलें म्हणले बरोबर आमी तितूंतल्यान निर्दोश सुटले. कशें आतां आमी कांय ना तितून म्हणून एक आमच्या मनाक हें जालें, एक सत्याचो न्याय मेळ्ळो, सत्यान आमकां न्याय मेळ्ळो अशें आमकां दिसून आयलें. 9 वर्सां लागली तुमकां? 9 वर्सां लागली, सारकी 9 वर्सां लागली. पळय आतां पळय जेन्ना आतां खरो आमकां सत्य न्याय मेळ्ळो ते सत्य जे दुनिया समोर कळटलेंच न्ही तें कितें आसा ते हकिकत कळटलें. त्याच बरोबर पुलिसान तें सारकें इन्व्हेस्टिगेशन करूंक जाय आसलें न्ही. सो तुमी म्हणटा पुलिसाच्या चुकी लागून तुमकां पुलिसाचें तेणी सारकें इन्व्हेस्टिगेशन करूंक जाय आसलें न्ही. हकिकत कितें आसा, हांव जेन्ना कामां आसता, मनीस कामा वयल्यान सुटोन येता तो टायमींग पळोवंक जाय. आनी कांय गोश्टी तितूंतल्यान ते पुलिसान समोर हाडूं ना. ती मेन म्हणजे ती हांव एक बायले वांगडा लग्न जालो कुळ्या, ती सुलक्षणा प्रभू म्हणून, तेच्या मोबायलाचेर कॉल आयलो आनी तेच्या कडल्यान तेणी पुलिसान सारकें इन्व्हेस्टिगेशन करून घेवंक जाय आसलें, पण तेणी करून घेवना. सारकें करून घेवना. ते आमकां काय तेच्या बद्दल कांय आयडिया ना. आनी ह्या पद्दतीन तेणी पुलिसान हें करून आमकां सारकें अडकून दवरलें. 9 वर्सां तुमी? 9 वर्सां जालें. 9 वर्सां हांव कोर्टाक येवप वचप चालू आसलें. दोगांयक तुमकां अरेस्ट जाले? हय, तेच म्हणटा, भावाचो काय संबंदूच ना तितून, भावाचो बी संबंद ना, कोणाचें काय ना. तेका घेतलो. हय, तेका घेतलो भितर. दोगांयक? हय, दोगांकूय घेतलो. ओके. गुन्यांव केला म्हणून लोकांनी समजून घेवंक जाय. आतां आमी कांय सांगूं शकना. लोकांनी ते समजून घेवप न्ही. लास्ट कितें आसा, न्यायदेवतेन न्याय दिलो आनी लोकांच्या मनान कितें आसा, लोकांच्या मनान कितें ते एक हें जाता पळय ते आमच्या बद्दल कितें आसा तेणी लोकांनी समजून घेवपाचें. आनी कामार कशें कितें हें आसतालें तुमचें? कामार म्हणल्यार स्टार्टींग कामार मागीर थोडे विचारताले बाबा अशें जालें आनी कितें खरी खबर येता त्या पद्दतीन थोडे मातशें हे थोडे जाण कामाक आशिल्लो हें तें सगळें खबर आशिल्लें न्ही. थोड्यांक हांगा कामवाल्यांक जे कामार आसलेले ते लोकांक कामां आशिल्लो हें तें सगळें खबर आशिल्लें. आनी कोण आशिल्ले अशें म्हणून. हय. सो आनी ह्या केसीक निगडीत कोण लोक आशिल्ले? ह्या केसीक लोक म्हणजे तुमकां सांगपाचें म्हणजे हांव ते कुळ्या सोजामळ बायले वांगडा हांव लग्न जाल्लो आनी तेका कॉल आयलो आनी तेणी पुलिशेन सांगलें. एक्चुअली ते कितें घुसपाक लागून आमकां कांय खबर ना, पण ती तितून इनवॉल्व आशिल्ली. तुमकां फसोवपाक? हय, फसोवपाक ती इनवॉल्व आसली. आनी तेच्या पयलीं आमच्या घरान तेचे मातशें डिस्प्यूट म्हणजे तसो ऑलरेडी सोडून गेल्ली ती, घरांतल्यान सोडून गेल्ली ती. मागीर म्हणटा की मागीर खंयच्या पद्दतीन तेका एक सूड घेवपाचो आशिल्लो म्हणून तेणी त्या पद्दतीन तें हें केलें. तेणी इनवॉल्व जावन मागीर पुलिसां इनवॉल्व जावन खंयच्या पद्दतीन हें करपाचें. आनी पुलिसान एक्चुअली तेणी तेका विचारून खरी हकिकत तेचे मोबायलाचेर कॉल आयलो आनी कशें आयलो तें इन्व्हेस्टिगेशन तेणी पुलिसान करूंक जाय आसलें, पण त्या पद्दतीन पुलिसान करूं नासलें.
हांव खंय पोलीस स्टेशना कितें कामां बी वयतालें न्ही ते तेन्ना मागीर आमचे वयर फायल काडप की तेंचे रिकॉर्ड बरें ना, हे बरें ना, ते बरें ना, ते अशें आमचे वांगडा थंय हे करपाचें, अपमान करपाचें. हां हां. सो तुमकां अपमानूय करता. अपमानीय करपाचें थंय म्हणजे अशें तेंचे कॅरेक्टर बरोबर ना, हे बरोबर ना, ऑफिसरांक हे करपाचें.